चे नाव म्हणून सांगीत कुडचडकारांचो सोनसोड्यावेले कोयराक विरोध. सोनसोड्यावेलो 20 टन मॅट्रिक कोयर कुडचडेच्या कोयराविलो प्रकल्पात हाडपाचो उच्च न्यायालयान आदेश दिला. मात थळाव्यांनी शेनवारा सोनसोड्यावेलो कोयर कुडचड्यान नाकाच म्हणून खर भूमिका घेत अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. कुडचडे कोयराविलो प्रकल्पांत खंय फक्त कुडचडे, सावड्डे, सांगे आनी धारबांदोड्या वाठारांतल्या कोयराचोच विलो लावप जातलो अशें थारिल्लें आसा. म्हजो मतदारसंघ न्ही, म्हजो मतदारसंघ कुडचडे आसत, पूण कुडचडे म्हणटा तो आमचो मतदारसंघ, लोकांचो मतदारसंघ. कुडचड्यार कितें समज जाता जाल्यार कुडचडकारांक पयलीं कळपाक जाय. गार्बेज प्लांटार आतां हो 9.5 कोटीचो सिमेंट रोड जाला, पूण हॉस्पिटलांत जर तर वतलो पेशंट हालत वता, गडबडत वता आनी त्रास जायत वता. थंय हॉटमिक्स जायना आनी थंय तो सिमेंट रोडूय जायना. गार्बेज प्लांटाक इतलें इम्पॉर्टन्स कित्याक दिलां? जाय, गार्बेज प्लांट जायच. कोण सांगपाक लागलो म्हाका गार्बेज प्लांट बेस्ट आसा? हाका सांगलें वाघ इतलो बरो दिसता पूण आमकां घरा कडेन हाडपाक शकना. गार्बेज प्लांट हो इतलो बरो आसा, हो मेट्रो सिटीन जाय. हो आमच्या असल्या बारीक सुंदरशा शहरां भितर, बारीक शहरां भितर इतलो व्हडलो गार्बेज प्लांट नाका. कॅल्क्युलेशन जर तर तुमचें चुकलां जाल्यार आतां मुखार तुमी कॅल्क्युलेशन कशें सुदारतले? भायली गार्बेज हांगा हाडून लोकांक जे प्रॉमिस केल्लें 4 तालुक्याची गार्बेज येतली, कुडचडे, सांगे, केपें आनी धारबांदोडा हे 4 तालुक्याची गार्बेज येतली म्हणून सांगिल्ले. 4 तालुक्याची गार्बेज ताणें सांगला त्या प्रमाणे आज 20 ते 25 टन येता. 75 टन मिनिमम आमी शॉर्ट आसा. ही शॉर्टेज आमी कशी भरून काडटले? हाका आमी आयते पयशे दितले? ताणें सांगला तशें प्रतिभान कॉन्ट्रॅक्टराक आमी आयते पयशे दितले काय भायल्यान गार्बेज हाडून आमी हांगा ट्रीट करतले? अनऑफिशियली हाडून ट्रीट करतले आनी ऑफिशियली दाखयताना 20 दाखयतले? हो एक आज प्रश्न आसा. ह्या प्रश्नाचें उत्तर कोण दिवपाक शकता ताणें आमकां दिवप. कारण हो प्लांट घालता आसतना कितें म्हणून तुमी तयारी केल्ली, 100 टन कशें जातले, खंयच्यान जातले, हे स्वता गार्बेज कलेक्ट करता आसतना आमी कोणाक ब्लेम करपाक सोदना, पण स्वता जेन्ना गार्बेज कलेक्ट करता तेन्ना तुका इक्वेशन खबर आसपाक आशिल्लें इतलें जाता. आय कॅन अंडरस्टँड. 10-20 टन हांगा थंय वयर सकयल जाता, आय कॅन अंडरस्टँड. जेन्ना 70-80 टनाचो डिफरन्स जाता, दॅट मिन्स देर इज समथींग फिशी. समथींग इज ऑलरेडी प्लॅन्ड की बाबा भायल्यान गार्बेज आमी हळू कोर्टा थ्रू हाडया, कोर्टा कडल्यान ऑर्डर आयल्या म्हणून दाखोवन आमी हाडया आनी लोकांक पॅक करया. हाचे पयलीं आमकां सांगलें गार्बेज प्लांट जर तर कुडचड्यार आयलो, कुडचडकारा कडेन सेग्रिगेशन म्हणटा तें आसपाना, पूण आज म्हणटा हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या म्हणून सेग्रिगेशन आसा. आमकां सांगिल्लें की गार्बेज प्लांट कुडचड्यार आयलो जाल्यार कुडचडकारांक 1 रुपया पासून गार्बेज टॅक्स चार्ज जावचो ना. पयलीं 1 रुपया चार्ज केलो, हळू 2 रुपया चार्ज केले. आतां कोणाक कितले पडटा? कोण एक एकटो एक घुस बसून गार्बेज दिना, तो 1.5-2 हजार फारीक करता. कोण सामकी बेरालांनी गार्बेज दिता, तो 500 रुपया फारीक करता. तातूंत बॅलन्स ना. पूण ह्यो जे आमकां प्रॉमिसीस केल्ली ती प्रॉमिसीस एकूय फुलफील जावना. आनी जेन्ना 1 रुपया केल्लो तो 2 रुपया केलो, गव्हर्मेंटान केले म्हणटा. सेग्रिगेशन नाशिल्ले ते सेग्रिगेशन करपा पडले, कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा. जाल्यार आज हे परतून 20-25 टनाची गार्बेज 100 टन जावपाक कोर्टान ऑर्डर दिल्या म्हणून हो आमचे गार्बेज हाडून, भायली गार्बेज हाडून आमच्या माथ्यार मारपाना कित्या वेल्यान? जेन्ना कोर्टान एक 15-20 दीस पयलीं सांगिल्लें की ऑपरेशनल प्लांट ऑपरेशनल जावना, इनॉग्रेशन जावना, जाल्यार तुमी इनॉग्रेशनाक कित्याक रावतात? तुमी शिफ्ट करात. तेन्ना आमची तयारी आसपाक जाय आशिल्ली. तेन्ना आमकां समजुपाक जाय आशिल्लें की कोर्ट खंयच्या डायरेक्शनान वता. तेन्ना आमची तयारी आसपाक जाय आशिल्ली इंटरव्हेन्शन घालपाक. तुमी इंटरव्हेन्शन घालतले की बाबा अशें हे सारकें ना, आमी हांकां प्रॉमिस केल्लें. जी पब्लीक मिटींग घेतिल्ली, पब्लीक मिटींगेचे मिनिट्स आसा, आमची म्युनिसिपालिटीची मिनिट्स आसा, हे सगळे मिनिट्स घेवन पयलीं दाखोवपाक आशिल्ले कोर्टाक. पण आमच्या वतीन, लोकांच्या वतीन कोणेच थंय प्रेझेंट करुना अशें तरी पयल्यार तरी दिसता. काकोडा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाच्या भायर आनी आयज हांगा जे कुडचडे काकोडा जे स्थानिक आसात तेणी खंय तरी हे गेटीचे भायर येवन दाप विचारपाची प्रयत्न केलो. आनी मुख्य कारण दाप विचारपाचें म्हळ्यार जे हायकोर्टान डिसिजन दिल्लें की सोनसड्या वयलो जो कचरो आसा तो पर डे 20 मेट्रीक टन हे कुडचड्या काकोडा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे हाडून घालपाचो. ते खंय तरी हे डिसिजनाचेर ते संतापले आनी खंय तरी हांगा येवन गेटी कडेन येवन तेणी आयज जे प्रशासन आसा हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे तांकां खंय जाप विचारपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच ह्या वेळार हांगचे केपेचे मामलेदार तशेंच PI
तशेंच बाकीचे प्रशासनाचे लोक हांगा आसलेले, पोलीस बंदोबस्ती ह्या ठिकाणाक केल्लो गेल्लो. तशेंच हे स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा की ऑलरेडी आमी पयलीं जेन्ना हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना घालपाचो आसलो तो खंय तरी आमी सांगलेलें की हांगा फक्त 4 जाग्या वयलो गार्बेज हाडपाची, पूण हांगा खंय तरी आतां भायलोय बी गार्बेज हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी तसोच हांगा लिपोवन खंय तरी भायलो म्हापशा ते सायडीचोय गार्बेज हाडटा असो संशय तेणी निर्माण केल्लो आसा. प्लस तेणी म्हणलां की हो जो 10 टन ते 15 टन हांगा ऑलरेडी जाता आनी खंय तरी हो कुडचडकारांक कांय फायदो ना हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो. पूण आनी जेन्ना हो 20 टन पर डे येतलो तेन्ना खंय तरी हांगा एक गार्बेज हब जातली. त्या कारणान हांगचे जे लोक आसा स्थानीक आसा ते रावतात हांगा सरावंडींग तांकां खंय तरी त्रास जातलो आनी हो एक कुडचडे एक गार्बेज हब जातलो. ते खातीर कोर्टान जे डिसिजन घेतलें मिस गायड करून घेतलां अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी हे कोर्टान जे स्थानीक आसा तेंची इनवॉल्वमेंट घेवन तेंचें मत घेवन खंय तरी डिसिजन करचें आनी हो गार्बेज जो येवपाचो तो खंय तरी थांबयचो अशें स्थानिकाचें मत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. सुमार 11,500 जाणांक सिलिंडराच्या सबसिडीचो लाव मेळिल्लो आसा. तशेंच सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो निधी लाभार्थ्यांक 15 सप्टेंबर मेरेन मेळटलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. 11,500 लोकांक AY रेशन कार्डाच्या होल्डर जे येता तांकां आमी एडिशनल 275 रुपीजची सबसिडी पर मंथ दिली. म्हणजे ह्या सगळ्या लोकांक गोंयांतल्या सगळ्या गॅस सिलिंडरांक 200 रुपयाची सबसिडी पयलीं मेळ्ळ्या आनी हांकां एडिशनल 275 रुपयाची मेळ्ळ्या कारणान सिलिंडर जो डायरेक्ट सबसिडी 475 रुपयाची तांकां सबसिडी मेळ्ळी. आणि कशें सीएम सर ते म्हणल्यार तुमी म्हणलें की जे सगळे सोशल स्कीम आसा त्यो 15 सप्टेंबर पिरियड कितें जाली सगळ्यो सोशल वेलफेअर सगळ्यो स्कीम ज्यो आहा पयलीं ट्रायबल वेलफेअराच्या अंडर, सोशल वेलफेअराच्या अंडर, वुमन एंड चायल्डाच्या अंडर ह्या सगळ्या सबसिडीचे पेंडींग पयशे जे कितें तितक्या म्हयन्याचे आहा तितके आमी 15 सप्टेंबराच्या पयलीं दिता. एडिशनल उरलेले जांकां सँक्शन लेटर दिवपाचें आसा तांकांय प्रयत्न सुरू आहा एट अ टायम दिवपाचे. फॉर्टिफायड रायसाचे अजूनय कन्फ्युजन आहा सगळें. हांवें आत्तां त्या खातीर एक्सप्लेन केलें. फॉर्टिफायड युक्त रायस जो आसा वो प्रोटीन युक्त रायस आसा त्याची तो लोकांनी प्लास्टीकचो रायस समजपाचो न्हू. तामोशा आणि तोरशा गांवच्या मदीं राष्ट्रीय महामार्गाकडल्या सर्व्हिस रस्त्याची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्या. रस्त्यार पडिल्ले खड्डे आनी दुल्लाक लागून थळाव्यांक भयंकर त्रास सोंसचो पडटा. तांबोशा आणि तोरशा गांवच्या मदीं राष्ट्रीय महामार्गाकडल्या उड्डाण पुलाकडल्या सर्व्हिस रस्त्याची सामकीच चाळण जाल्या. रस्त्यार पडिल्ले खड्डे आणि धुल्लाक लागून गांवच्या लोकांक भयंकर त्रास जाता. रस्तो बांदच्या पयलीं सरकारान गांवच्या लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हणून व्यवस्थीत सर्व्हिस रस्तो बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्लें, मात आजून कोणेच ताची दखल घेवंक ना. सरकारान कशें म्हटलेलें की पयले जे सर्वीस रस्ते आसा ते सर्वीस रस्ते करतले आनी जे आजूबाजूची जी घरां आसा पळय तांकां कसो प्रॉब्लेम जावचो ना हेची सगळी आपूण दखल घेता. पण जेन्ना MURान जेन्ना रस्तो करपाक हातीन घेतलो ते तेंच्यांनी मेन रस्तो केलो आनी जो सर्वीस रस्तो जो पयलींचो आसा तो तसो जालो. आयज जर ताची जर स्थिती जर पयली जाल्यार पावस आसात आमी ना म्हणिना, पण पावसाच्या पयलीं पासूनच जे खड्डे आसले पळय न्हू आतां पावसान ते मोठे जाले आनी इतले उदक जे हे सकयल्या हितून आसल्यामुळे देगेच्या घरांनी संपूर्ण घरान उदक सरता. ते सायडीतल्यान व्हाळ म्हणून जो आसा त्या व्हाळात ते पाणी वाडल्या उपरांत परत घरान येता. हे सायडीन हांची दुकानां मोडलेली आसा आनी दुकानां मोडल्यामुळे थंय माती घातले तेचे उदक परत हांगा भरता. म्हणजे ह्यो जो हांगाच्यान एक 200 ते 300 मिटराचो जो रस्तो आसा तो पूर्ण रस्तो खचलेलो आसा आनी सामको म्हणजे ताका तुमी रस्तो म्हणटल्यात अशी परिस्थिती ह्या भागान अशी ना. ह्या सर्व्हिस रस्त्याक लागून आशी कुशीकच्या घरांतल्या जाणट्यांक वा दुयेंस मनशांक धुल्ल तशेंच ध्वनी प्रदुशणाचो बरो त्रास जाता. चवथ लागीं पावल्या आनी सोयऱ्या दायऱ्यांक गाडयो तरी व्यवस्थीत सुटपाक लागून निदान चवथी पयलीं तरी हो सर्व्हिस रस्तो जावचो अशी लोक आस्त दवरून आसात. जाणटी आहात, भुरगीं आहात, रातची झाम ना, अर्ध्या रात्री गाडये बिडये घाड घाड जाले, आवाजान झाम येयना आनी तो प्लस ते धुळीचो प्रॉब्लेम जाता तो सेपरेट. तो पयलीं सांगला दिता आनी आतां सांगतात आमकां मशिनां चलोवंक मेळची ना थिंगा. तो मेन हायवे जातलो पुरो तेन्ना दिता आनी मेन हायवे रेडी पोजिशनार जावंक फुडल्या वरांच येतना. रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला कित्याक फाल्यां बॉम्बेच्यान भायल्यान सगळी कडल्यान लोक येतले. आतां हेजेर मातशें प्रशासनान लक्ष दिवंक जाय आनी करूंक जाय जाता तितले बेगीन. कित्याक लागून ते गणपती बेगीन येयलो, रस्तो इतलो पिड्ड्यार जाला तितून गाडये घालूंकय जायना, चलोवंकूय मेळना. रस्ते इतले पाड पडल्या की रस्ते खड्डे आहा का खड्ड्यान रस्तो आहा हेच कळना. आयज सरकारान सांगलेलें की आमी पयले तुमकां सर्वीस रस्ते दितले, जाल्यार सर्वीस रस्तो एकूय सारको ना.
गायब आसा. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MURचो तो एक सरकारचो जावंय जाल्लो आसा आनी हांगासर काम करता त्या लेबरा कडेन पयलें जाल्यार एकूय इंजिनियर आसना. पण इंजिनियर हे खंय आसतात हो मोठो प्रॉब्लेम आसा. आनी जो आमचो गोंयचो जो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा तो न्हिदलेलो आसा, ताका काय पडलेलें ना आसा. हे सरकाराक कितें जाय हेच कळना आमकां आयज. तेंच्यांनी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरोवपाचे, नाजाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचें पडटलें इतलें हांव सांगता. म्हणजे अशा पद्धतीचे प्रकार ह्या भागात जाता तितल्या बेगीन ह्यो रस्तो जावची अशी सगळ्या ग्रामस्थांची मागणी आसा. हांगासले जे गाडये जे व्हरतात तांचे अशें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन जावची. आमचे सगळ्यांकडे जे सरकारा कडेन आनी MUR कडेन मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून पावसा भारत हो कृषी प्रधान देश. वेगवेगळ्या राज्यांतले लोक वेगवेगळे शेती व्यवसाय करतात. गोंयांत कांय लोक शेती व्यवसाय करून आपली दिसपट्टी जीण जगतात. अशाच एका शेतकऱ्याक शेती व्यवसायात प्रगतशील शेतकरी म्हणून पुरस्कार मेळिल्ल्या शेतकऱ्याचो हो खासा रिपोर्ट. हसापूर हांगाचो दिलीप नारुलकार दूद आनी भेंडी वेवसाय करून आपलो घराबो सांबाळटा. 27 हेक्टर जमीन आसा, पूण सगळ्याच जमनीचेर वेवसाय करप शक्य ना अशें तो सांगता. कितली शेतीन एकरान हे शेती व्यवसाय करता तुम्ही टोटल? माझी टोटल जमीन जवळजवळ 27 एकर हा. पण सगळे तुमकां सांगता सगळे माझ्याकडे कंट्रोल जाय. मनुष्यबळ ना. मनुष्यबळ ना म्हणून ओके. माझ्याकडे जितली जाता तितली हांव करता. आता फोंड्या फॉर एक्झाम्पल भेंडे जे लायला फक्त अर्ध्या एकरकूच लायला. ओके. जाय जाल्यार म्हाका 2 एकरय करूं येता, पण ते लेबर प्रॉब्लेम म्हणून ते करीन. ओके, थँक्यू. कसलोय वेवसाय जरी करता जाल्यार उदक गरजेचें, पूण हांव तिळारीच्या उदकाचेर न्हय तर स्वताच्या बांयचें उदक वापरून ही भेंडीची लागवण घेता अशें तो सांगता. तिराळीचे हांव उदक सांगता तुमका वर्साच्या वर्सांचो प्रॉब्लेम आसता. जवळ 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो तिराळीचें उदक बंदच आसता. सो तेका लागून व्हडलो प्रॉब्लेम येता. हांव तिराळीच्या उदकावर डिपेंड केन्ना ना. म्हाजी स्वताची बांय आहा, स्वताची तळे आहा. सो एमर्जन्सी म्हाज्या कडेन जाल्यार उदक आहा ते प्रोविजन हांव करूंकूच जाय. 100% तिराळीच्या उदकार रावले तर केन्ना बंद पडा आनी केन्ना कितें जाय सांगूय ना. केल्लें तुमचें उत्पन्न सगळें फुकट वयतलें. जेन्ना तुमकां आदर्श शेतकरी म्हणून पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना तुमकां कशें दिसलें? खूब उमेद येयली, खूब आवड म्हणजे आनंद जालो. कित्याक मी केल्ल्या श्रमाचें फळ मेळ्ळें अशें म्हाका दिसलें. मानायेचेर आदारून रावलो जाल्यार वेवसायात फुडें वचचो ना. घराब्याचो आदार आसा म्हण आज ह्या वेवसायात यश आयला अशें तो सांगता. शेतीन हें खूब आहा, पूण स्वता जर वावरलो तरच. 100% मानायचेर तुमी रावले डिपेंड जाल्यार ते शक्य जावचेंच ना. आतां म्हाजी फूल फॅमिली हेतून येवलो आहा. जशें की म्हाजे भुरगे जे आहा रायट फ्रॉम एज 5 10 वर्सां वयच्यान ते दूध काडून सुरवात करतले. दूध काडून ते इश्कॉलाक वयताले. आतां सुद्दां हांव गेले 2-4 वर्सां पयलीं हांव एक्सिडंट जाल्लो. हांव 6 म्हयने बॅडार आसलो. सो 6 म्हयने म्हाका कांयच उठोंक सुद्दां जायनासलें. सो सगळें म्हाज्या भुरग्यांनी फॅमिलीन कंट्रोल केलें. एक प्रगतीशील शेतकार जावपाक खूब कश्ट लागता आणि अशा व्यवसायात देवल्यार कष्टाचें फळ मेळपाक वेळ लागता. पूण अशा व्यवसायांतल्यान बरे तरेन आर्थीक फायदो जावं येता अशें ताचें म्हणणें. करियर करूंक प्रोवायडेड तेणी मार्केटिंग स्वता जर केलें तरच. बेस्ट प्रोडक्शन करून तेचे जावचेच ना. मार्केटिंग करचें पडटलें. स्वताच मार्केटिंग करूंक जाय. स्वताच प्रोडक्शन करून स्वता मार्केटिंग जर केलें तरच तेका कितें उरोवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. सत्तरी ही कलाकारांची खाण. ह्या म्हालात कितलेशेच कलाकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आपली कला सादर करतात. सत्तरी म्हालातल्या कोपाडे वाठारांतलो प्रवीण गांवकर हांणी आपल्या काका कडल्यान गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाची कला आत्मसात करून आपली वेगळी वळख तयार केल्या. पळयात खासा रिपोर्ट.
कोपड्ड्या 70चो हो प्रवीण गांवकर फाटली 8 वर्सां गणपतीची मुर्ती तयार करता. ल्हानपणासावन ताका चित्रकला, रांगोळी आनी मुर्ती रंगोवपाची खूब आवड आशिल्ली. देखून ताणें आपल्या काका कडल्यान गणपतीची मुर्ती तयार करपाची कला आत्मसात करून घेतली. गोंयांत चिकण मातयेचो उणाव आसा. गिरायक हलक्या मुर्तीची मागणी करता. ताका लागून कोल्हापूर, सांगली वाठारांतल्यान गणपतीच्यो मुर्त्यो हाडून त्यो रंगोवपाक लागलो. भायल्यो हाडिल्ल्या मुर्त्यांक रंगकाम करपाक 5 वरां लागता अशें प्रवीण गांवकरान सांगलें. नाव प्रवीण गांवकर आनी तसो तुमी पळयता ही गणपतीची शाळा आहा ती वाळपय आहा आफ्टर मस्जिद आमच्या आनी चडशे आमचे साडो मातयेचे गणपती जवळ एक 7-8 वर्सां पयलीं चालू केल्ली. 50 गणपतीन चालू जाल्ली. आयज शाळा जवळ 220 पावलेली आहा शाळेन गणपती बरोबर आमी जे लोकांक कस्टमायज सपोज डायमंड वर्क जाय जाल्यार ते बी आमी करून दिता तांकां कोणाक जाय तशें. आनी तशें बारीक गणपतीचें साहित्य म्हणजे डायमंड वर्क, मकर हे चवथीचे रिलेटेड सगळे आयटम्स आमी हांगा दवरता. शाळा चालू करता की चिकट मातयेचे गणपती आतां बरोबर कोणाक मेळना. खुबशे लोकांक आतां हेच गणपती आवडटा म्हणून आमी 7 वर्सां पयलीं चालू केल्ली. आतां तशें करता करता 220 ते 250 पर्यंत गणपती पावले आमच्या टायमार. आनी शाळा आमची जावन आसा वाळपय. शाळेचें नांव आहा ओम साई आर्ट्स. सपना सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. श्रमदान या उपक्रमाखाला कुडचडच्या खासा पुलीस पंगडान सावड्डेच्या बागवाडा वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयली. पंचायतीन दखल घेवन ओलो आनी सुको कोयर हो वेगवेगळो उडोवचो अशी थळावे मदीं जागृताय निर्माण करपाक जाय अशें आवाहन कुडचडचो पुलीस निरीक्षक वैभव नायक हांणी केलें. कोयराची समस्या ही केन्ना सोंपची ना, देखून दर एकल्यान नितळसाण राखपाची गरज आसा म्हणून ही नितळसाणीची मोहीम राबयल्या अशी माहिती सावड्डेची पंच सदस्य सिद्धी पाऊसकरान दिली. गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान शेनवार दिसा आमी एक श्रमदान म्हण करता आनी सद्दां पुलीस स्टेशनाचेर त्या शेनवारा आमी पुलीस स्टेशन नितळ करता आनी पुलीस स्टेशनाचे सरावंडींग नितळ करता. ह्या फावटी एक विचार आयलो की आमचे सावड्डे वारो सावड्डे गांवांत थंयसरूय आमी हे इनिशिएटीव चालू करपा जाय आनी त्या खातीर आमी पंचायत मेंबरांक आमी रिक्वेस्ट केली तर तेंच्यांनी आमकां तितून सपोर्ट केलो. हांव रिक्वेस्ट करता की पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी तेंच्या जितले गांवांत जितल्यो हावज वायफ ज्यो आहा तांकां एक ट्रेनींग दिवची की ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट हो कसो सेग्रिगेट करचो आनी त्या प्रमाणे मागीर तो खंयसर व्हरोन उडोवपाचो ही ट्रेनींग तेंच्यांनी दिवची. हें अत्यंत गरजेचें आहा. गांव जर निवळ रावलो जाल्यार त्या गांवाचो कल्चर कितें तो बाकीचे भायले लोक येता तांकां कळटा. सो हेच्या खातीर हें सगळें गरजेचें आनी आमच्या फुडच्या पिडयेक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हे कल्चर मेंटेन करता रिक्वेस्ट करता ही मेसेज सगळ्यांक पावची. आयज आमी हांगा PI आमचो कुडचडे PI तेंची टीम आनी आमची सावड्डे पंचायत मेळून आमी हांगा क्लिनिनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो. आमी पळयता आतां गार्बेज इशू हो व्हडलो जालेलो आसा आनी समवेर क्लिनलीनेस इज अ मस्ट. प्रत्येकान आपल्याली क्लीन दवरपाची आमच्या वाठार ही सगळी प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आनी पूण आयज आमी हांगा सावड्डे बागवाडा आमचो जो गार्डन आसा त्या गार्डन क्लिनलीनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो. आनी फुडें आमी सावड्डे पंचायती थ्रू गार्बेज कलेक्शन अनदर नेक्स्ट वीक ऑन वील स्टार्ट प्रोबब्ली टेंटेटिवली. सो आमी तेय स्टार्ट करतली. सो आमचो फर्स्ट स्टेप इज जे खंय आमकां चड कचरो किंवा गार्बेज दिसता सो वी हॅव इन असोसिएशन विथ द PI आनी ताची टीम वी हॅव डन अ क्लिनलीनेस ड्रायव्ह टुडे इन बागवाडा. 500 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवळांत जायांची पुजा व्हडा उमेदीन मनयली. 1 लाख जायांच्या फुलांनी देवीक सजयल्ली. त्या निमतान बायलांचे भजन आनी हेर धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. श्रावण म्हयन्यांतल्या 3ऱ्या शुक्रारा ही पुजा करतात. पंचशताब्दीचो इतिहास लाभलेल्या या बिचोली तालुक्यातल्या वरगांव पिळगांव या ठिकाणी चामुंडेश्वरी देवस्थानात गेली अनेक वर्षांपासून श्रावणातल्या 3ऱ्या शुक्रारा जायांची पुजा करपाचो एक पद्धत ह्या मंदिरान चालू केलेली आसा. आनी ह्या वर्सा 1 लाख जायांचो वापर करून हे जायांची पुजा या ठिकाणी चामुंडेश्वरीच्या चरणी केलेली आसा. आणि आज सकाळपासून म्हणजे धार्मिक विधी झालेली आसा. सकाळी अभिषेक झाल्यानंतर या जायांची पुजा झाली आणि त्यानंतर जायांनी सगळ्या देवीक
अलंकार रूपी सजयलेली आसा आणि आजच्या दिसा भजनाचो कार्यक्रम सुद्धा या ठिकाणी संपन्न चाललेलो आसा आणि संपूर्ण म्हणजे आज संपूर्ण दिसाक अनेक भक्तगणांनी येऊन जगदंबा चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतले आणि या ठिकाणी दयांचं पूजा सगळ्यांनी येऊन हांगा पळयले सकाळपासून आतापर्यंत म्हणजे लोक चालू आसा आणि अशा प्रकारची जी पद्धत आसा ही देवस्थान समितीन सातत्यान चालू दवरलेली आसा जेणे करून सगळ्या महाजन असतले ग्रामस्थ असतले उपासक असतले भक्त मंडळी असतले या सगळ्यांची एक सेवा म्हणजे देवस्थान तर्फे सामूहिक ही सेवा चामुंडेश्वरी चरणी आम्ही रुजू केलेली आसा. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्या गावांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक TV प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात. गोमंतक TV गोयच्या आवाज.